सद्या काळाचो 18वो मंगळार पयलें वाचप गणनाच्या पुस्तकांतलें वाचप। मोइसे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मोइसे विरोध उलोवंक सुरू केलें। तांणी म्हळें, सर्वेस्पर मोइसे वरवीं मात्र उलयलो वे, आमचे लागीं तो उलोवंक ना वे। सर्वेस्पराक हें आयकलें, पूण मोइसे सर मनशा प्रास कालतो जावन नासलो। सगळ्या संवसारांतच भोव कालतो मनीस तो। तक्षण सर्वेस्परान मोइसेक, आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें, तुमी तेगाय जमतंबाक येया। तीं तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्यांत देंवोन आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो। तांणी आरोनाक आनी मिरियामाक आपयलें आनी तीं दोगांय मुखार आयलीं। सर्वेस्परान म्हळें, आयका म्हजीं उतरां। तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां। ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां, पूण म्हज्या सेवका मोइसे कडेन तशें न्हय। सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणेचो। ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी, आसा तशें न्हय वापाऱ्यांनी। आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता। तर म्हज्या सेवका मोइसे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो। तो थंयसो गेलो आनी तंबा वयले खूब पयस सरताच मिरियाम थंय कोटकारन जावन उबी आसली। हिमा परी ती धवी जाल्ली। आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोटकारन जाल्ली। आरोनान मोइसेक म्हळें, म्हज्या धनया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां क्यास्त लायनाका। आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर वेताना अर्दें कुसलेलें मांस आसलेलें एके राक्षणी भाशेन तिका जावंक सोडिनाका। मोइसेन सर्वेस्पराक उलो मारलो, ये देवा, हांव तुका प्रार्थितां, दया करून तिका बरी कर। देवाचें उतर हें कीर्तन, म्हजें गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजें पातक आसा सदांच म्हजे मुखार। तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें। जें तुज्या दिश्टेन वायट तें हांवें केलें। देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना नितीवंत, फर्माण दिताय तेन्ना सुखीवीण। पळय, हांव गुन्यांवांत जल्मालो, पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भी सांबाळली। पळय, काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता। म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय। हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलों। धू तूं म्हाका आनी हांव हिमा प्रास धवो जातलों। तुजे सोडवणेचो संतोश परतून म्हाका दी। उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ। खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलों आनी पातकी तुजेशी परतून येतले। मातेवा प्रमाणें सुवार्ता। उपरांत जेजू शिसांक दोणीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचाशें तकीत दिवन लोकांक धाडून सोडलें। लोकांक धाडून जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो। काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो। हेणें 2 तडी थावन सुमार पयस पावल्लीं, पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान ल्हारां ती वयर सेकला जावंक लागलीं। फांत्याची 3 वरां उतरलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोन तांचे सशीन आयलो। उदकाचेर तो चलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली। पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात। तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तोमिया, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान
तुजे सुशीन येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेसू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेसू सशीन वचोंक उदकाचेर चलोंक लागलो. पूण वारें जोरान व्हाळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार चमया आमकां बचाव कर म्हूण तांणी बोब मारली. तक्षण जेसून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दोणीर सरतास वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेसूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. पेले तडीक उतरतास ते गेनेझारेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकान जेसूची वळख धरतास चारी कुशींनी सांगोन धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्त ताचे सरशीन हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राचे देगेक कुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हूण ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेलीं समेस्तां बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें.